पावसान हुकली गोंयांत सदांच्या पावसाची मर्यादा 25% पावस चढ अजूनही रकता काणकोणात आयिल्लो तसो पूर येत परत शिटकायल्या तज्ञांनी गोंय सरकाराक पळयात आमचो खाशेलो रिपोर्ट। गणपती बाप्पा आयलो घराघरांनी शारा जाली अर्दी रिती गांव फुल्ले चौथीक आयिल्ल्या गांवकारांनी नाचूक लागले घुमटा शमेळांच्या तालार आणि फुगड्यांच्या संगीतार। म्हापशेची आदली सिव्हिल रजिस्ट्राराची इमारत कोसळ्ळी पावसाक लागून फुगून पडली आयतारा राती लागीं लोक नाशिल्ल्यान कोणाक इजा ना। अष्टमीचे फेरयेक अजूनही गिरायकांची गर्दी भायल्यान गोंयांत कामाक आयिल्ल्या लोकां वांगडा पर्यटक पावले फेरयेंत तरीकय गिरायक ना म्हूण माणकारांची पिरंगण। येवकार हांव शिवेंद्र तारी पळयात खबरो विस्तारान। चौथी वेळारय पावस रकत आसा म्हूण गोंयकार बेजारला पूण ताच्या काय चड हुस्क्याची गजाल जाल्या। पावस असोच लागून उरलो जाल्यार 10 वर्सां फाटीं काणकोणांत दोंगर फुटून महापूर आयिल्लो तशेंच जायत म्हूण तज्ञांनी हुस्को परगट आयला। वर्सा परस येन्नाच 25% पावस चड जाला तेन्ना हुस्को जाता अशें वेधशाळें म्हणटा। पळयात हो खाशेलो रिपोर्ट। 2 ऑक्टोबर 2009 ह्या दिसा काणकोणां दोंगर फुटून माती आनी 10 मीटर उंचायेन उदकाचो महापूर आयिल्लो। ताका लागून लोकांची शेतां काबार जाल्लीं, घरां व्हांवून गेल्लीं, कितलींशींच गोरवां मेल्लीं आनी मनशांचेय बळी गेल्ले। त्या वेळार शासकीय पावंड्यार गजाली जाग्यार घालपाचें काम केल्लें तेन्नाचो विज्ञान आनी तंत्रज्ञान संचालक मायकल डिसोजान। तो आतां त्या खात्यांत ना पूण तरीकय फाटल्या अणभवाक लागून ताणें पत्र बरोवन मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी हेर खात्यांकय जागयला परत अशें अरिश्ट येवचें न्ही म्हणून। हो महापूर कित्याक लागून आयलो ताचो अहवाल करपाक सरकारान शास्त्रज्ञ डॉक्टर सतीश शेटये खाला एक समिती नेमिल्ली। हे समितीन गोंयभरांतल्यो असुरक्षीत अश्यो सुवातो सोदून काडिल्ल्यो। फाटीं फुडें असोच पावस पडल्यार खंय दोंगर फुटून व्हांवपाक शकतात अशे जागे। काणकोण तालुक्यांत पर्तगाळ, सत्तरी तालुक्यांत वाळपय, चोरला आनी विर्डी ते सांखळी, सांगे तालुक्यांत सांगेचे शार आनी भोंवतणचो वाठार, धार बांदोड्या मोलेंचो गांव, फोंडे तालुक्यांत फोंडेचें शार आनी तिस्क, तशेंच मातशे उणे अशे असुरक्षीत जागे सांगिल्ले। बार्देसांत साळगांव आनी शिवोले जाल्यार साश्टींत वेर्णा आनी लोटले। आतां वेधशाळा म्हणटा 5 सप्टेंबर मेरेन पावस असोच लागून उरतलो। वेधशाळेंतलो शास्त्रज्ञ डॉक्टर SD सनपाच्या म्हणण्या प्रमाण पावसान आपली मर्यादा हुपल्या आनी तरीकय पावस सोंपपाक आनीक 1 म्हयनो उरला। गोंयभरांत सगळ्यांत चड पावस पडला तो सांगे तालुक्यांत 3878 मिलीमीटर। दुसऱ्या नंबरार आसा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचें सांखळी 3728 मिलीमीटर। उपरांत येता उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकाराचें केपें 3042 मिलीमीटर आनी उपरांत दुसरो उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकाराचें पेडणें 3472 मिलीमीटर। This is called as monsoon season, June to September. So in these 4 months we should get around 3000 millimeters rainfall, but this year we received more than 3000 millimeter rainfall and still season to complete. So it may be, I mean, until now it is 25% excess, it may go beyond that. Today we have forecasted like coming 4 days there will be heavy rainfall at isolated places, and other places it will rain definitely. There will be rainfall all over the Goa, but till now we can say that highest amount of rainfall is received by Sangem, which is 3878.6. दोतोर सनप सांगतात ते प्रमाण जमनीत उदक जिरपाचें प्रमाण जाय ताचे परस 25% चड आसा। ताका लागून परत दोंगर फुट्टलेच अशें तो म्हणना, पूण काणकोणां जाल्ली ताची पुनरावृत्ती जावंक शकता ही गजालय तो न्हयकारना। पळयात तो कितें म्हणटा तो। In a way we are lucky that we are getting good amount of rainfall, but in addition to that heavy rainfall spells are also happening, so it may create problems. So in that case we are giving heavy rainfall warnings every day if it is there. Very heavy or extremely heavy rainfall occurs, then
And if it is happening, I mean, more rainfall is there in the catchment area and dams are getting full, then the water resources department and concerned authorities should deal with that, and they release water in time. If it is exceeding certain level and then we are releasing, then it will be a problem. So that is one thing. Secondly, in hilly areas, if very heavy rainfall or extremely heavy rainfall are occurring for continuously for few days, then landslide may occur. So that is why we are giving such warnings in advance, like 4 to 5 days in advance. Where landslide happen, it depends upon the topography of that area. In addition to that, how is the soil structure at that place, and many other geological and ecological factors are important in deciding that whether landslide will occur in that particular area or not. So yeah, those factors need to be checked out, maybe by GSI, जिओलॉजिकल Survey of India. Yes, अँड स्टेट गव्हर्मेंट. state of course, yes. अशें अरिश्ट परत आयल्यार सरकारान कितें कितें उपाय घेवचे हाची एक वळेरीच डॉक्टर शेटे समितीन करून दिल्ली. पयलें सांगितलें रानांचें वेवस्थापन, म्हटल्यार कातरिल्ल्या रानांनी झाडां लायात. दुसरें उदकाचें वेवस्थापन, म्हटल्यार सगळ्या न्हंयांतलो गाळ काडात. तिसरें म्हटल्यार अश्यो असुरक्षीत सुवातो सोदून काडून तांचो आवाठ थारायात आनी त्या त्या जाग्याचेर करपाक जाय आशिल्लें अरिश्टाचें वेवस्थापन करपाची येवजण तयार करात. अजून हाचेर कांयच जाल्लें ना, पूण आतां जी परिस्थिती तयार जाल्या तातूंतल्यान तरी सरकार जागे जातलें आनी कामाक लागतलें अशी आस्त बाळगुया. पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार अमर चवारिया आनी गोवा 365 ब्युरो. पावस रकत असलो तरीकय गोंयभर चवथीचे उत्सवी वातावरण तितलेंच उमेदीन पातळ्ळां. शारां अर्दी रिकामी जाल्यात आनी खांची कोनशातले गांव मात फुलून गेल्यात. चवथीचो हो सिजन उणेच 7 दीस तरी चालू उरतलो. गणपतीचें विसर्जन मात सुरू जातलें मंगळारा 1.5 दिसा कडेन. नमस्कार, माझे नाव संकेत मुळे. धवळी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाचो ह्या वर्सा हांव अध्यक्ष आसा. ह्या वर्साक तुमी पळयत आसतले की पावसान कसो जोर धरिल्लो आसा, तरी सुद्दां आमच्या सगळ्या सभासद तशें बाकी सगळे जे कोण आसा तेणी मोठ्या सामके उमेदीन दबाच्यान गणपतीचें आमी हांगा हाडून आगमन तेंचें केल्लें आसा. तेन्ना एक हें आसा की सर्व गणेश भक्तांक की तुमी आवर्जून हांगा ह्या माटवान जो आमचे 2-3 प्रोग्राम्स आसात ते प्रोग्राम सोबत मी आवर्जून येवचे. तातूंत रोहित राऊत जो आसा प्लेबॅक सिंगर फेमस, त्याच्या 6व्या दिसाक जो आमचो प्रोग्राम आसा तो पळोवपाक तुमकां आग्रहाचें निमंत्रण. तर ह्या गणपतीची ख्याती आसा ती फोंड्याभर गोंयभर आसा. तेन्ना हे गणपती कडेन चडशे आमचे कार्यक्रम जे जाता ते सगळे कार्यक्रम जे ते भारतीय संस्कृती प्रमाणेच जाता. ते ऑर्केस्ट्रा बिस्ट्रा तशें कांय जायनासतना आनी बरे पैकी सगळे कीर्तन बिर्तन सगळे म्हणजे जे जे आमकां संस्कृतीक जें आसा ते सगळे प्रोग्राम हे जाता. आनी सगळे मेळोन मिसळोन कसलेच भेदभाव धरनासतना बरे भशेन हें सगळं कार्य वेवस्थीत पार पडटा. 11 दीस हो आमचो गणपती उत्सव आसा. 11 दीस वेगवेगळे कार्यक्रम असतात. ह्या कार्यक्रमात
हांगा लोकांची उपस्थिती बरी आसता. तेच बरोबर ह्या गणपतीचे आनी एक वैशिश्ट म्हणजे हो आंगवणीचो गणपती अशेंय म्हणटात, कारण काही लोक हांगा आंगवण करतात, ती यशस्वी जाल्या नंतर हांगा येवन ते दितात. आणि गोंयांत म्हाका दिसता ह्याच गणपती संबंधी बरीच माहिती सगळ्यांक समजलेली आसा. हांव पणजीकर सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळाचो अध्यक्ष. ह्या वर्सा आमचे 27वें वर्स आसा. दर वर्सा आमी भरगत असो कार्यक्रमांनी करतात, उत्सव साजरो करतात. 10व्या दिसा आमचो सत्यनारायण पुजा आसा, ती वार्षिक सत्यनारायण आसता, सार्वजनीक पुजा आसा. ताका 1000-1500 लोक जेवपाक येता. महाप्रसाद आसा त्या दिसा. सगळ्यांनी पणजेकारांक सगळ्यांक भक्तांक विनंती करता सगळ्यांनी त्या दिसा येवचें 10व्या दिसा आनी आवर्जून सगळो हेजो लाभ घेवचो. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. फाटले कितलेशेच दीस पावस लागून उरलो आनी ताका लागून म्हापशेची पोन्नी सिव्हील रजिस्टराची इमारत आयतारा राती कोसळून पडली. ह्या वेळार लागीं कोण नाशिल्लो म्हूण सालवार, ताका लागून कोणाकूच इजा जाली ना. काम बंद. एके वाटेन पावस रकता आनी दुसऱ्या वाटेन मात कुडकाच्या लोकांचे पिवपाच्या उदकाचे हाल जाल्ले. मात चवथ येयसर उदकाचे विघ्न पयस जाले. देखून कुडकाकारांची चवथ आनीकय फुलल्या. आमदारा कडेन पावटी मारतकीर तांकां आतां नवी पायपलायन मेळ्ळ्या. फाटले कितलेशेच म्हयने जाले कुडकाकार उदकाक लागून वळवळे काडटाले. अशा परिस्थितीत चवथ कशी मनोवपाची म्हूण तांकां चिंता पडिल्ली. पूण सरकारान उपकार केले आनी चवथी पयलीं तांकां नव्या पायपलायनींतल्यान घसघशीत उदक येवपाक लागलें. आमच्या सगळ्यांक फुडें घेवन आमी आमच्या आमदाराक मेळयले तेन्ना हो लॉंग वेटेड जो आमचो इशू आसलेलो उदकाचो, आमकां उदक सारकें येनासलेलें, तें उदक आयज आमकां सारकें येतलें कित्याक आमकां नवी पायपलायन हांगा घालून दिल्या. आनी ताका लागून आमच्या सगळ्या गांवच्या वतीन हांव आमदाराक तशेंच पंच मेंबराक देव बरें करूं म्हणटा आनी अशेंच फुडें ही डेव्हलपमेंटाची कामां तेंच्यांनी अशीच करची. आमचे सदांच तुमकां हातभार आसतलो. तेन्ना
चडांत चड देव बरें करूं तुमकां दोगांयकूय. 2017 जेन्ना नेव्यानच निवडून जेन्ना येयलो आमदार सिल्वेरा, जेन्ना ताका सांगलें आमचो वडवडचो जो व्हडलो प्रश्न आनी संकट जो आसा, जो उदकाचो आसा प्रश्न, तो आमकां जाता कसो तर सोल्युशन, आनी ताका आमी सांगलेलें खूब भशेचें सॉल्व सांगलेलें. पण फायनली आमी ताका सांगलें की हांगांतल्यान एक खुर्सा कडल्यान ते टाकी कडल्यान आमकां एक वे आसा उदक दिवपाचें, आनी इतकी येतली की डेली आमकां 2 वरां उदक. खूब जालें 2 वरां म्हटलें सर. आमदाराचें हांव काळजांतल्यान वडवडचे सगळे देवस्थानाच्या कमिटी आनी वडवडच्या बायले सगळ्याच्या वतींतल्यान आमदाराचें हांव चडांत चड देव बरें कर म्हणटा, आनी सदांच अशेंच कामां कर. काम केल्यार आमकांय बरें दिसतलें की तेन्ना तूं येता तेन्ना तुज्या वांगडा बाबा सांगपाक बरें दिसता. म्हाकाय खबर आसली ह्या वाड्यार उदक 2 दिसांनी उदक एक पावट येतालें, आनी 2 दिसांनी उदक येता तेन्ना पासून तांकां उदक लागून कोणाक एक बालदी लागून, कोणाक एक कोडसो लागून उदक मेवना जालें. म्हणटा सगल्या तेंच्या वाड्यावयल्या लोकांक, कित्याक तेणी आमकांय एक मदत केली, कित्याक तेणी सगल्यांनी रावन सांगातान काम केलें जाल्यार आमकांय बरें पडटा. आनी हांव देव बरें करूं म्हणटा सगळ्या आमच्या इंजिनियरांक. गोवा 365 ब्युरो पणजी. चवथीचो उत्सव सुरू जाला आनी लोक बाजार करून घरा परत गेल्यात. पण पणजे लागिल्ली अष्टमीची फेरी मात अजूनय गर्दी ओडीत आसा. पर्यटक हे फेरयेत दिसतात, पूण माणकार मात सांगतात तांकां खंय ह्या वर्सा गिरायकच ना. अष्टमीचे फेरयेक सोमारच्यान गोंयकार सामकेच थोडे दिसतात. भायल्यान कामाक आयिल्ल्या गोंयकारांची गर्दी मात आतां फेरयेत वाडपाक लागल्या. सगळ्याच माणांचेर लोकांची गर्दी दिसता, पूण माणकारांची वर्साची पिरंगण मात चालूच आसा. पळयात ते कितें म्हणटात ते. जालें म्हणल्यार कितें ना, 50% लागून जावना. गेल्या फाटी जाल्ले पळय पिकनीक आमकां, हे फाटी 50% लागून ना सेल. सेल म्हणल्यार तुमी जे म्युन्सिपालिटीन भरलेले पयशे ते भरून येयला तुमकां? ना, आमी अशें कवर केले म्युन्सिपालिटीन पयशे भरले पळय कितें तितकें कांय हें पडना आमकां, आमी कवर केलें ना. म्हणून कितें म्युन्सिपालिटी आतां तेंगे प्रायस 40 रुपीज स्क्वेअर मिटर आहा म्हणलें, आमगे माटोचके आहा म्हणलें तेंगे पयशे जावचे. आमी धाकटे गणपती धाकटे पयशे जाता, आनी म्हाकाच पयशे कांय काडना ते सगळ्यांक तेच येता 40 रुपीज पर स्क्वेअर मिटर. म्हणल्यार फाटले खेपे तुमचो सेल कितलो जाल्लो? फाटले पण हे जाल्ले रे, एक मिनिमम 7-8 लाख जाल्ले. आनी हे फावटी? हे फाटी 3-3.5 लाख. ते पावसाचो कितें तरी इम्पॅक्ट पडलो तुमकां हेज्या खातीर की? पावसाचें सांगपाक जायना, पावसाचेंच दिसना म्हाका चडशें. मातसो पावसाक लागून मातसो प्रॉब्लेम जाता कस्टमरांचे आनी शॉपकारांचे. मातसो पावसाक लागून प्रॉब्लेम जाता, ना जाल्यार बाकी सगळें आसा. पावसाक लागून जाल्यार कसलो प्रॉब्लेम पावसाक लागून? असं लोकांक भोवंक मेळना, काय जागो मातसो शॉर्ट जाता, मातशें प्रॉब्लेम जाता. अच्छा. आनी हे फावटी सेल कसो जाला आनी फाटले खेपे कसो जाला? फाटल्या फावट मातशें बरें आसलें, पण अंदू मातसो लोक तितले पळयना, फाटीं फुडें जाता मातशें रेटीक लागून आनी हेका तेका लागून असो प्रॉब्लेम जाला सेल. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख आणि अमर चवरिया. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. कारापूरच्यान सांखळेक जोडपी फुटब्रीज मोडपाक पावला, तेन्ना एक तर तो सारको करचो वा नवो पूल बांदचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. पुर्तुगीजांच्या तेंपार बांदिल्लो हो पूल सामकोच काबार जाला. पयलीं ताचे वयल्यान वाहनांय वतालीं, पूण तो फ्राक जातकीर आतां फकत तो चलपा खातीर वापरताले. पूण आतां चलत वचपाकय भंय दिसता अशी परिस्थिती जाल्या. हो पुर्तुगीज कालीन पूल गेल्या 12 वर्सां पयलीं हांगासर भुरगीं येतालीं मराठी स्कुलाची, थंय पयलीं फळयो आसल्यो, फळयो तुटलेल्यो, आनी त्या टायमार हांवें प्लस पोनाक सगळो गंजलेलो आसलो. हे सगळे पोंचान सगळे टोटल फोटो काडून हांव इंजिनियराक तेन्ना दिल्लेले, आनी प्लस गव्हर्मेंट लेवलाकूय कलेक्टराक बीन सगळ्यांक मामलेदाराक बीन. म्हजें नांव विष्णू मेणकुरकर, कारापूर. ती हे पुलाची आतां इतली वर्सां आमी पळयता ती स्थिती अशी आसा की एकदम हे जाल्ली. ही स्थिती तेंच्यांनी आतां परत गव्हर्मेंटाक कळोवन सगळे हेका कळोवन ती कितें तरी एक नवीन हें करचें म्हणून केलें. पण तेंच्यांनी केलें, पण फक्त कितें केलें, तेंच्यांनी दोशेवटेन आडे घातले, तेका प्लेट मारली. प्लेट मारल्या नंतर तेजेर 2 व्हिलर वचोंक शकना, 4 व्हिलर तर सोडून दी, लोकांकूय चडटाना येतना अडथळे जाता. तेज्या बद्दल
हांव म्हणटा कितें आसा, पर्रीकर आसतना किंवा आमचो मुख्यमंत्री सावंत किंवा आमचो आमदार हे दिश्टीनी पूल सगळ्याक जाल्ले आसा आनी हो जो पूल आसा इतलो जवळ, इतले लोकांक त्रास जाता गांवांक, जाल्यार हो चलोन थंयसून एक 5 मिनटाची वाट, बाजारांत पावता, भुरगे पावता, सगळे जाता. जाल्यार ह्या पुलार लक्ष दिवन बरें हे करून बेगीनच्या बेगीन आमच्या मुख्यमंत्र्यान सुद्दां आमदारान हे मेळोन हे लोकांची हे करपाची. कित्याक टू व्हिलर आतां पळयल्या टू व्हिलर कश्यो आसा त्यो, लोक चलतना सुद्दां हेजेर सगळो शेळो जाल्लो आसा, सगळे हे जाल्ले आसा वेस्ट. कित्याक पुलाक खर्च करून तेजो फायदो ना. म्हणून कितें आसा, आतां आमच्या मुख्यमंत्र्यान किंवा आमच्या स्थानीक आमदारान हे करून ह्या पुलाचेर यो वच करपाक लोकांक तरी बरी सोडली हे दिवची. साखळेच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. अश्वमेध कल्चरल असोसिएशनान शेनवारा मडगांवां रवींद्र भवनात संगीताची कार्यावळ घडोवन हाडली. तातूंत कितल्याशाच नव्या कलाकारांनी वांटो घेतलो. अश्वमेध ही नवी आमी संस्था सुरू केल्या. आयज आमचो पयलो कार्यक्रम आनी ह्या संस्थेचो हेतू आसा की नवीन जे कलाकार आसा तांकां प्लॅटफॉर्म दिवपाक आनी गोंयच्या लोकांक बरे दर्जाचे कार्यक्रम दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.